तुझ्या सोबतान कोराक तुझे सारकेली आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना जायते पात्र आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटात. दर एक पात्र कॅरेक्टर आमकां कितें तरी विचित्र शिकयता. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकलां. त्या उतराचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. पवित्र पुस्तकाच्या आदल्या करारांतावन आमी नव्या करारांत भितर सरता तेन्ना मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तका उपरांत मातेवाचें शुभ वर्तमान येता. आमच्या पवित्र पुस्तकार मालाकी प्रवाद्याचें पुस्तक तावन मातयाचें शुभ वर्तमान फकत 1 वा 2 पानांनी आमकां मेळटा. पूण ही 2 पानां सुमार 400 वर्सांचें ओगेपण खुणायता. मालाकी प्रवाद्या उपरांत 400 वर्सां सर्वेस्परान इस्रायल प्रजेक प्रवादी धाडूंक नात. आनी 400 वर्सां उपरांत जोआन बातिस्त येता. आनी तो येता वाट तयार करूंक आमच्या सोम्याची. आदल्या करारांत आमकां मेळटा इस्रायल पर्जा एका सोडवणदाराक आशेताली. ती समजताली कोण एकलो मागलोलो देवाचो मनीस येतलो आनी तांकां रोमकारांच्या गुलामपणांतली सोडयतलो. पूण वर्सां आनी शेंकडे बोलादले तरी कांयच जावंक ना. हें पळोवन तांचें जिवीत निराशीपणान भरलें. ह्या 400 वर्सांनी देवाचें दर्शन नासलें. भासावण्यो नासल्यो, कसल्योच मिलाग्री नासल्यो. एके भाशेन देवाचें ओगेपण तांणी अणभवलें. आनी ह्या ओगेपणाक लागून ताणें आपलो भरवसो सोडून दिलो. पूण आमी पळयतात कांय आसली जाण इस्रायल प्रजे मदें जांकां अजुनूय विस्वास आसलो. जाकारियस, एलिझाबेथ, देव मंदिरांत आसलेली आना,
सिमियो, जुझे, मारिया, हांच्या काळजांनी भरवशाची तिकीट अजून पेटलेली असलेली. आणि असलेच एके काळोखी आणि थंड रातच्या वेळार सुमार 2020 वर्सां फाटीं ह्या संवसाराक उजवाड जल्मलो. ह्याच उजवाडान दुसऱ्या काळोखांत असलेल्या जाणार मनशाक एका नखेत्राच्या उजवाडान आपलेशी ओडून हाडले आणि ताका भोसतोच खुशालकायेन ते आपल्या गांवघरा गेले. ह्या भिरांकूळ वेळार आमच्या काळजांत आनी जिवितांत काळोखी रात उप्रासल्या. जायत्या जाणांक वावर ना, वावर केल्यार फळ ना, सगळेंच लुकसाण. कुटुंबांत सगळेच वाटेन प्रश्न, जिवितांत भरवसो उणो जाला. एके भाशेन जिवीत सारकेंच कोडू जाला. हेच काळोखी राती आयच्या दिसा आमचो सोडवणदार आनी जिविताचो दोनी जल्माक येता. आमचे पासत देव आपुणूच मनीस जाता. जिवामाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें ह्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. हीच ती मोगाची परब, होच तो मोगाचो उत्सव जो आज आमी समोर ओंपता. हो जल्माक येता तो राय बाळूक जेजू आमचे काळोखी जिवीत उजवाडीत करता. आमचे दीस तो भरवशान भरता. जरी इस्रायल पर्जेन देवाचे ओगेपण भोगलेले, तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत देवाचे हे ओगेपण भोगतात. अशें म्हणटात, God writes straight on crooked lines. वांकडी वळीचेर देखून देव सरळ बरयता. आनी हेच सरळटायेन तो आमचे काळोखी जिवीत आपल्या पुता वरवीं उजवाडीत करता.
आमकां दिसत आमी साडल्यात म्हूण, पूण आमचे पासत आमच्या प्रश्नांनी वांटो घेवंक आनी आमकां उजवाडा काडूंक देव आपुणूच मनीस जाता. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया. आमच्या अंतस्कराची चवकशी करुया. आमच्या काळजांत आसलोलो काळोख दोळ्या मुखार हाडुया. आनी हे सगळे प्रश्न, हे सगळे काळोखाचे आव्हानां बाळका जेजूच्या पांया लागीं दवरुया. बाळका जेजू लागीं माग, उजवाड घाल म्हूण ह्या काळोखाचेर. ताचे लागीं माग, सुटावे कर म्हूण आमच्या जिवितांतले प्रश्न. ओगेपणी ही आमची मागणी बाळका जेजूक उबारुया. ह्या वेळार आमी एका पाद्रीची मनाची चिंतना आयकताले. त्या उपरांत एका पॉलिटिशियनाची, एका दोतोराची, एका शिक्षकाची. हांव पाद्री, फुडारी पवित्र सोबेचो, मनीस दोनया देवाचो, दिवो उजवाडाचो, गोवाय जावन जेजू सोम्याचो, मळबा इतलो उंच आसता आवडो म्हजो. काळोखांत गिरासल्या कुटुंबांक आमचे यात्नीक भरवशाचे आनी उजवाडाचे फोलेर तांकां पवित्र आत्म्यान भर म्हूण ओगेपणी बापा लागीं मागुया.
एक मंत्री असो उद्गारता. वेंचणुको लागीं पावता पावता काळीज दोड्डोडटा. भिरांत आयल्या भ्रश्टाचार करूंक जिखूंक दिसता. म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हजे गिरेस्तकायेचेर म्हजी नदर ओडून गेल्या. पूण ना, फकत पोरजेचे सेवेचें मन आपणायता. वेंचणुको लागीं पावल्यात. नवे आमदार निवडून काडचो वेळ येतलो. सदांच पोरजेची सेवा करतले फावो ते फुडारी वेंचून काडूंक आमकां बापाची कुरपेची गरज. तर ह्या वेळार ओगेपणी ही कुरपा आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोतोर अशें म्हणटात, मनशांक हांव तपासतां, वखदां इलाज दितां, पूण देवूच पेकोवणी फावो कोत्ता म्हूण मानून घेता. ह्या भिरांकूळ वेळार आमचे दोतोर, नर्सी, भलायकी अधिकारी आपलो जीव रिस्कार घालून दुसऱ्यांचो जीव सांबाळूंक जायते वावुरतात. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक राखून दवर म्हूण ह्या वेळार ओगेपणी बापा लागीं मागुया. टिचर हांव ल्हान धाकट्या भुरग्यांक शिकयतां. नितोळ निवळ विद्यार्थ्यांची मनां जाणवायेन भरतां. जिविताची रीत, शिस्त, देख, चाल संवसारांत जियोवपाची वाट दाखयता. पूण ऑनलायन क्लासींनी म्हजो वावर वाडला. भुरग्यांची मनां आकारून एका शिक्षकान समाजाचेर जायतो प्रभाव हाडूं येता. आपले जिविताचे देखींतल्यान भुरग्यांच्या मनाचेर उजवाड घालूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. ह्या वेळार सगळी आमची मागणी एक करून जेजूनच शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची बदकां बोगस, आनी आमकां ताळणी पडो दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाळा बापा, ह्या काळोखी राती वेळार तुज्या पुतान आमच्या सरवणदाराक जेजूक येवकार दिवंक आमी सगळीं तयार आसा. संवसारांत आनी आमच्या काळोखी काळजांत आयज उजवाडाची कीट पेटयतली. आयच्या दिसा जल्मतल्या उजवाडा वरवीं आमची काळजां उजवाडीत कर आनी वरवशाचे जिविताक फुडो करूंक आमकां करपा फावो कर. ह्या वरवीं बाळका जेजूचो उजवाड घेवंक तोच आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां वरवासो मेळून त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया G13 मारनाथा. Maranatha, Maranatha, Gesù ye. Maranatha, Maranatha,
Check. मग त्या मातशे फुडले बांकार येवन बसची फुडें बांक आसात फुडें बसका घेयात मातशे फुडें येयात बसल्यात ती मातशे उठोन फुडें येयात फाटल्यान आहा तेंका फाटल्यान जागो दियात उठोन मातशे फुडें येवन बसात फुडें येयात फुडें येयात फाटल्यान आहा ती सगळीं फुडें येयात एक एक बांक फुडें येयात भुरगे आहा ते मुखार बसात रे पयल्या बांगार बसात भुरगीं आहा ती सगळीं फुडें येवन बसात म्हळ्यार पयल्या बांगार फुडें येयात सायडीन आहा ती फुडें येयात बांक खाली दवरतात भायल्यान मागीर जागो उरता उबी उरतात भायल्यान सायडीन आहा ती फुडें येयात उकल्या बांकार बसात भायल्यान उबे आसात ते भितर येयात भितर जागो आसा
सुरवातेक आम्ही गीत गाऊया H8 मारियेच्या खानदार. मारियेच्या खांदानीला हुस्क्यावी बालक जेजू. उठ बाला उठ रे बेगी, काड आमचे खुर्सा गुरू. उठ बाला उठ रे बेगी, काड आमचे खुर्सा गुरू. सोयतानाक सापडलोले भाव तुझे माथ्यार तुलो. तुलोय साऱ्यांनी तूं, कोण ताका निवातलो. मारियेच्या खांदानीला हुस्क्यावी बालक जेजू. उठ बाला उठ रे बेगी, काड आमचे खुर्सा गुरू. उठ बाला उठ रे बेगी, काड आमचे खुर्सा गुरू. पाड जाले गोंयती गुलाम, सुटकेची वाट पळयता. तुजेरूच घालून मोदक, तारणाच्या दिसाक रावतात. मारियेच्या खांदानीला हुस्क्यावी बालक जेजू. उठ बाला उठ रे बेगी, काड आमचे खुर्सा गुरू. उठ बाला उठ रे बेगी, काड आमचे खुर्सा गुरू. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. आयज आमी सोगलीं कुशालकायेच्या उमाळांनी भरून सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक समोरुंबूंक देव मंदिरांत एकठांय जाल्यान. जुंय मोग आसता थंय शांती आसता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकां व्हडा संतोशाची खबर. जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा इमानुएल, देव आमच्या सांगाता. देव आपले देवपण साडी नासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावूंक येता. ह्याच खातीर ताच्या मनीस जल्मान जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस जाणें ह्या भुंयचेर येवंक दुबल्या आनी धाकट्या, व्हड आनी ल्हान, गिरेस्त आनी गरीब मोदें अंतर करूंक ना, पूण सगल्यांक सोगोट जावन शांती विस्तारूंक वावुरलो. आयज हो सोमी जेजू आमचे मोदें परतून मोगाचे नातें जोडूंक आमकां शांतीची हातयार जावंक गांवांत शांती हाडूंक उलो मारता. तर ताच्या जल्माच्या दिसा कुशालकायेन मोगान एकामेका सोवें शांती विबाळल्या थंय परतून ती जोडूंक हाडूंक आनी ह्या वरवीं गांवांत शांतीचे दूत जावंक ह्या मिसान आमकां त्याच सोम्या जेजूची मोजत मागुया.
आनी किरीत मजत आमकां मागता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक उसारून सांगता बरां चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोदोतांक आनी बोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलीत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थूया आजचे बलिदान देवाक दिन वाचून बरीत हा लोवार्डीस समारंभता एबनर फर्नांडीस ह्या भुरग्या पासून आमी हे भेटेंत मागता स्वर्गीच्या बापा
ही भोव पवित्र रात कोऱ्या उजवाडाच्या परसोळान तुवें भरल्याय कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवाच्या गोट्यान तो आंकवार मारीचो उत्सुक्त बाळूक जालो. थोडी तो तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस स्वर्गात ताच्या सांगाता सोपून उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. एक पूत म्हूण आमकां दिला अशें म्हूण इजायास प्रवादी आमकां कळीत कोत्ता. ताचो जोड पातकी मनशाक सोडवणेचो गुलाम सुटकेचो काळोखांत आसलोल्यांक उजवाडाचो जातलो म्हूण परगट केलोले. तोच तो शांतीचो कुंवर म्हूण खुशालकायेचो संदेश पयल्या वाचपांतल्यान आयकुया. इजायास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फाकलो. ताची खुशालकाय तुवें वाडयली, ताचो संतोष चडयलोय. पिकेच्या समयार संतोसता आनी झुजांची लूट वांटून घेता ना मुरगोडटा. तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियांच्या दिसा केलाय तशें तांच्या भांगाराचें जावं. तांच्या खांदायतली खाती तांचें जुलूम कोतोल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाच्या सगलें जोडे आनी रोगतान बोललोलीं आंगोस्त्रां हीं सगलीं उलपून गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिता आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घातलो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान. अजापोंत बूध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगांचो बाप, शांतीचो कुंवर ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां तांव नितेखाली नितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज स्थापलोलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगलें कोत्तलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून हे पोरी जातलो.
आमकां सोलमून आयला सोरवोंडार सोमी जेजू ताची मोहिमेची खबर राजा मोदे गाजोयात सगळ्या पोजांक कळोयात ताची कोतीक विस्मिता परमेश्वर कितलो बतो मानबो मान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले बेदोचे सबक आयज आमकां सोलमून आयला सोरवोंडार सोमी जेजू परमेश्वर एकलोच राजन राशानु गाजोन सांगात ताणे धीर केला संवसार नितीची ताची राजवट सोर सगलो आनंद भोगू उल्हासू आखो संवसार खूब ओला दर्या सागर आयकून दिताचो गोडगोड सबक आयज आमकां सोलमून आयला सोरवोंडार सोमी जेजू जेजू ख्रिस्त मोहिमेन दिश्टी पडलो हे निमाणें येणें पयल्या येण्या वयर उजवाड घालता आनी ताका ओड दिता दुसऱ्या उतरांनी ताचो जल्म न्हय फकत आमकां व्हड संतोश जावन आसा पूण आमकां आमचे सोडवणेक जल्माचो आनी सस्नीक जिविताच्या जल्माचो उगडास आनी तयारी कोत्ता हेच ह्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आयकुया भाग्यवान पावलून तिताक बरयलेली चिटी वेलें वाचप सगल्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुलाबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडूंक माणसुगेन प्रामाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जिवंक शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो बरवासो दवरून म्हणजे आमच्या वत्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां सर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो कन्यो करूंक आशेतात तसली आपली खाशा पोरसां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळी उबी रावया व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा आयज आमकां सोडवणार जल्मला तो क्रिस्त स्वामी Alleluia,
Sorvespor तुमचे सोफे आसू तुमची सोवे आसू लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मुयमा तुका सोम्या सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार आगोस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरेन सिरियसो लासपार आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलेंतल्या नाजरेत नोंगरांत हांव जुद्यांतल्या बेथलेम म्हटलेल्या दाविदाच्या नोंगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नावतर जाल्ले गोरबेस्त आसलेले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पुरसूद जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून ताका फाल्यांनी गुटलावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेडेगांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले इंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सोशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पर जोडलें आनी ते भियोन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाका, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे परजेक भोगतलो. तो राज दाविदाच्या नोंगरांत तुमकां एक सोडवंडार जल्मला. तो क्रिस्त सुमी आनी तुमकां खुणा फाल्यांनी गुटलायलेलो आनी कावणेंत न्हिदलेलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर स्वर्गीच्या दोलबाराचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाचे तुस्त करताले. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबानो, आयज जेजूच्या जल्माची परब व्हडा दोबाज्यान समोरमूक आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आनी परब कितें आमकां उलगास करता काय? बाबणेनो, आमचो इंडियेचो एक फामाद कवी आनी बरोवपी रविंद्रनाथ टागोर, तो एका आपल्या कवितेन अशी एक कथा स्पश्ट करता. एक खंय राजा आपल्या रांत राजवटकी चलयतालो आनी हो राजवटकी चलयतना तो सदांच खंय परचेक भेटूंक वो त्या वाटेन भाशेन आपल्या गोड्याचेर पयण करून तो खंय सदांच गांवांत लोकां मदीं ते वाटेन येतालो. आनी असो एका दिसाक हे पयण करता आसतना एक वस्तरी खंयची वस्तरी हांव ह्या राजा लागीं आयज कितें तरी मागतली. ही गरीब आसली, आपलो बेग मागून दिसा दीस पडटो गिरास जोडून घेवपी असली वस्तरी राजा त्या दिसाक पयण करता आसतना ती खंय मदेंच येता आडयता. राजा खंय तिका पळोवन थांबता, आपल्या गोड्या वयलो सोकला देंवता आनी तिचे सोशीक जाता. तिका पळयतूच
हे वस्तुरेन त्याच्या लागीं कितें मागचे आनी राजाकूय आपले हात विस्तारून तिचे सवे आपले हात फुडें घालता भाशेन तिचे लागीं कितें मागलेल्याचें आपले हात खंय तो फुडें घालता येवस्तरी खंय हे पळयता तोटाकता तरी आपल्या उदयन बॉसांक खंय हात घालता आनी थोडेशे तांदूळ काडून खंय ताच्या राजाच्या हातान घालता हे थोडेशे तांदूळ घेवन तो खंय आपल्या बोल्सान घालता आनी दुसऱ्या बोल्सान हात घालून थोडेशे आनी गोणे तांदळाचे गोणे काडून खंय तिच्या हातान घालून तो वेता बाबिण्यानो जेन्ना खंय येवस तरी घरा लागीं वेता आनी पळयता आयच्या दिसाक हांवें कितें केलां पळोवया उगडून तिच्या पोत्यान हात घालून एक भाशेन पळयता तेन्ना ती सारकीच एक भाशेन लागता कितें पळयताय जे एक भाशेन राजान तिच्या हातान ते थोडेशे गोणे घातलेले तातूंत थोडे भांगाराचे आसले येवस तरी भशेन थोडी खुशाल जाता जाल्यार दुसरे वाटेन थोडी निराशी जाता किंवा म्हणटा सगल्यांचो म्हज्या लागीं नासले ते हांवें राजाक दर दिल्ले जाल्यार म्हाका घडी सगळेंच ताचे कडसून अदीक सुबेज भांगार उडी मेवतले आसले पूण जे मापान भाशेन हांवें ताका दिलें तेच रान म्हाका हो इनाम एके भाशेन फावो जालो बाबिण्यानो आयज इनादानाची रात आमकां जोण एकल्याक एके भाशेन आमी दिवपी जावंक आमकां आपयला आयज आमकां जेजू हो सोडवंडार हो तारुणीक सोबत जो आमकां जल्मला तो एके भाशेन एक आमकां देख दिता ताणें सगळे एके भाशेन आमकां दिलें देवान आमकां बागेचो सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो कित्या खातीर आमकां जोण एकल्याक आमचो नाश करचे खातीर न्हय आमचो इवाट करचे खातीर न्हय आमकां कास लावचे खातीर न्हय पूण आमचें थारोवण करचे खातीर बाबड्यानो आमकां थारोवण दिवंक हो थारोणीक सोबद भाशेन जल्माक आयलो आयचे वाचपां तेच कितें आमकां सांगतात आयचे पयलें वाचप इजायस प्रवादी आमकां एकल्या भाशेन उदगास करून म्हणटा तो ह्या येण्याची खबर आमकां सांगता एक पूत आमकां देवान दिता आनी ह्या येण्याची ह्या सटंडाराची रेपणीक भाशेन तार जावंक आमकां एक भाशेन तो उलो करता जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बागन पावलून तिथाक बरयले चिटींत आमी आयकलां सगल्या मनशां म्हणटा देवाची दुर्लभाय फावो जाली आनी दुर्लभाय जेजू वरवीं आमकां मेळ्ळे म्हूण एक भाशेन तो आमकां उलगास करता बाबड्यानो हो सोडवंडार जो जल्मांत आयलो तो एक गरीब शाळेन एका खानावळींत तो जल्मलो ताका भाशेन म्हणटा जागो देखून नासलो पूण ताणें आमचे ल्हानूय घायन ह्या संवसार दिवन देवाची दुर्लभाय देवाचें बरेपण देवाचो मोग देवाचें दारपण सगल्यांक आमकां एक भाशेन उगडापे गेलें बाबड्यानो तो एक भाशेन आमकां सगल्यांक एक मोगाचें दान तो जालो बाबड्यानो आमच्या जिवितान आमी कितें करचें काय आमच्या जिवितांतल्यान एक भाशेन आमी दुसऱ्यांक एक दान जावंक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें आयज ही परब जर आमच्या जिवितांतल्यान अर्था बरी जातली जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान एक दान जावची गरज कशें आमकां तें काय आमच्या कुटुंबांत आमी याद करुया ज्या कुटुंबांत आमी एकामेकाच्या सांगातान आमी जियेता दुसऱ्या म्हज्या सांगाती बाबाक म्हज्या भयणीक म्हज्या घरांत आशिल्ल्या म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक घरांत दुसरी आमी सगळीं वांगडी बाराबर जियेता आमी एकामेकाक एक भाशेन एक मोगाचें दान जावंक वावुरया तांचे सवे आमचो हुस्को मोग उदीक आनी उदीक आमी दाखोवन करुया बाबड्यानो अनादराचो काळ एक भाशेन ह्या मोगाचें तेपण उदीक स्पश्ट करूंक आमकां एक संदी जावं दी दुसरें सोदें आमी दान आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणांक आमच्या समुदायांत आमी जावया बाबड्यानो आमचो दुसरो घोराबो जो कुटुंबाच्या भायर आमकां आसा तो जावन आसा
आमची समुदाय जंय जावं आमचे वाड्याचे एक समुदाय आमचे फिरगोजेची ही सगळी ही समुदाय एके भाशेन तातूंत जे येतल्या दुसऱ्या म्हज्या भावा भयणांचो हुस्को काळजान बाळगून दवरता तांचे सवे आमचो मोग आमी उगडाप करता तांच्या गरजांक आमी पावता ल्हान वस्तू देखून आमी करता जावं घडये कोण पिडेंत आसा ताका एक भेट करप जावं घडये कोण गोजेक सांपडला ताच्या आदाराक पावप एक ल्हानशें कार्य देखून आमी तांचे पासत करता ह्या हातूंतल्यान के भाशेन आमी दुसऱ्यांक हे मोगाचें दान जाता हे जेजूचें दान आमकां आमी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान आमी हाजीर करता तिसरे स्वादेर पवित्र सभा आमकां एके भाशेन दुसऱ्या भायरलेल्या सभेक कितें आमचो हुस्को दाखोवंक आमकां उलो करता आमच्या समाजान आमी जियेतना आमच्या जाय ते कडेन दुसरी भावां भयणां आमचे मदीं आसात दुसरी भावां भयणां कोण काय जे दुसऱ्या राष्ट्रांतलीं वा दुसऱ्या देशांतलीं हांगासर आमचे मदीं येतात जो वावर करूंक आपले पोट भरूंक आपले उदार पसून करूंक आनी आमच्या सांगाता एके भाशेन ह्या राज्यान आमच्या सांगता जियेतात ही भावां भयणां ताचे पावटी कडेन तांकां आमी किकोन करता ही ल्हान घडी ल्हान वावर करपी जे घडी वयले घाटी असले घडी विचार करून तांकां घडी आमी कुशीन काडटा पूण भाव भयणांनो ह्या मनशांक एके भाशेन आमचो खरो हुस्को निभोवंक तांचे सवे आमी दाखोवंक वावरया तांकांय मनीस कशें लेखूंक म्हत्वाचें आनी गरजेचें ह्या मेळ करून घेवया भाव भयणांनो आमी जेन्ना दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या परदेसान जेन्ना आमी वावर करता थंयसरूय आमी दुसरे नागरीक जाता थंय आमकां दुसरे बरे तरेन वागयतात जाल्यार आमच्या सांगाता येतल्यांक आमच्या सांगाता रावतल्यांक तांकांय आमी बरे तरेन वागूंक आमी शिकुया भाव भयणांनो जायते फावटी कडेन आमी जो वावर करूंक शकना वा आमी जो वावर करूंक जाता पूण आमी वावर करूंक लोचता असलो देखून वावर ही भावां भयणां करतात आनी तांच्या वावरांतल्यान आमकां जायतें बरेंपण फावो जाता भाव भयणांनो ह्या असल्या भाव भयणांचे आमी तेपण ओळखून घेवया आनी तांचे सवे आमचो किरीत हुस्को आमी लागची तरेन दाखोवंक वावरुया आयज ही परब आमच्या जिवितान बरी करूंक आमी दुसऱ्यांक एक मोगाचें दान जावया दान आमच्या कुटुंबान दान आमच्या समुदायान दान आमी दुसऱ्या रावलेल्या भावा भयणांक हेच करूंक ह्या पवित्र मिसा भेटेन आमकां कितें आदार आनी कृपा मागुया
सगळे आमी उबे रावया. आनी वेळार इकरीत बोवाताची उत्साहांनी आमी करतल्या जेन्ना तो मनीस जालो ही उतरां आमी उत्साहतल्या हे वेळार वेळ आमी थांबतल्या आनी दिमी घालतल्या. बरोबर एकाच देवाक सोत म्हणटा सर पदवीदार बाप तो स्वर्गार आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रुसणार आनी एका सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताक सोत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बाबाथान जल्मलो देवाथान देव उजवाडाथान उजवाड खऱ्या देवाथान उपसल्लो खरो देव तो देवाथान जल्मला ताका रुचूक ना बाबाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासून आनी आमचे सडवे पासून स्वर्गांत तो देंवलो तो मनीस जालो. आमी दिमी घालुया. उबी रावया. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पंच पिरादा खाल ताका कुरसार मारलो ताणें कुश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेकी भिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसाक तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसलो जिव्याचे आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सोत मानता इस्वर आनी जीव दितात तो बापा आनी पुतातान निर्जला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकाच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेली सभेक सोत मानता पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. आनी असबाबात कारजान बारगून हे वेळार आमचे किरीत गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्म साहेबान यादनिकांनी जेजूचेर आपली नदर दवरून जेजूची शांती समाजांत आपल्या उतरां आनी जिविताच्या देखी वरवीं परगट करून बापाचो आदार तांकां मागुया. वेंचणुक्यो जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी परजे मदें फुटी आनी वेगळोसार घालिना जावंक आनी जातीचो धर्माचो वाठारांचो वेगळोसार आपल्या मॅनिफेस्टाची बुंदाय करिना जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या जल्मा दिसा खुशालकायेन दर एकल्यान आपले भितर जल्माक येतोले जेजूक घेवन आपले फॅमिलीचे वांगड्या मदें समुदायांत आनी गांवांत हीच जेजूची शांती शिपडांक बापाचे बोल आमकां मागुया.
गांवची तरणाटी भुरगीं जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी होच मोग आपल्या उतरां आनी कोन्यांतल्यान दाखोवंक गांवांत शांती हाडटले दूत जांक वावुरल्या पुरो म्हूण पुवीत आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. भोव दयाळ बाबा, आमची केलीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्या. तुज्या उदारपणान आमची जण एकल्याची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. फळां कुसवात आनी उंडो सोरो. सोम दिसा सोमयार फुलाची भेट दिवन दुसऱ्याचे कुशालकायेन आमी वांटो घेता आनी जिवीत सुकेस जावचें अशें सुस्कारता. आमची तोंडां गोड करून जल्माचे कुशालकाय वाडटा आनी बरें येस आवडटा. जिवीत ओदीक बरें जावचें, खूब फुडें पावचें आनी फुडाराक सोपनेतात. तीं सोपनां देवान साकार करची म्हूण येस पालगिता. हेच आशेन बरोवन आमचें जण एकल्याचें जिवीत. दाना तयारे वेळार आमी गीत गावया. C17 गोवा कोणयो बारीक होलक्यो. Chi
म्हज्या भयणी बाबनय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनीस स्वयं तुका एकवटलें. ओजापंत गुट समरमुख जी बेठवणी हे प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचोर आमच्या सोणेकल्याच्या फायदे आसूं. तुजो नोंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जात आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणी तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavata sugut porgotuya. Baba Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणीन उडगास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरेरपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभ एबनर फेर्नांडीस ह्या भुरग्याचेर तुजो केरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिच्या पोथी, भगवंत जुजे वाज, भगवंत फ्रांसीस शावेर, पदवासो भगवंत आंतन, भगवंत धोर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सरभंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्वेश्वर, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांचो बसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरोवशा नोंद रेखता. तर आमकां तुज्यो उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तशी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेथायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शरी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें
पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. Amen. This Eucharist who has not received baptism, I request them not to receive communion. जेजूक आमच्या काळजान शोंग वेताना आमी गायन करुया D28 म्हज्या जेवणाक येयात. Sound
तुझे कुडी वांगडा तुमचे केलो दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियो दिया मोचे कुडी वांगडा तुमचे केलो दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियो दिया जेसू जिवीत तुझे सावदी जिवीत आमचे 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 तुमचे मोदी जायती वाड्या गांवांत शारांत उपास तपास जाता तांचो हुस्को कोरात तुमचे मोदी जायती वाड्या गांवांत शारांत उपास तपास जाता तांचो हुस्को कोरात जेसू जिवीत तुझे सावदी जिवीत आमचे 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 मोनीत वोगतात कितली म्हणून चेपल्यात कितली मोचीच काळीज धरून सोडून उगलून वचा मोनीत वोगतात कितली म्हणून चेपल्यात कितली मोचीच काळीज धरून सोडून उगलून वचा जेसू जिवीत तुझे सावदी जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे सावदी
खरें जातलें तुमचें म्हज्या जेवणा वरवीं हांवूच तुमचें सोबें जेजू जिवीत तुजें जावंदी जिवीत आमचें 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 म्हज्या जेवणाक येया बावोय
सोम्या जेजो, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयला देखून आमी तुका आर्गां दितां आनी दिनवासतां. आयज आमी तुज्या जल्माची परब खुशालकायेन समोरपतां. ह्या वेळार तुवें आमच्या काळजांनी जल्म घेतला. सोम्या जेजू, फाटल्या दिसांनी ह्या तुज्या जल्मा दिसा बरी तयारी करून तुवें आमची काळजां मनां नितोल केली देखून तुका महिमा. सोम्या जेजूच्या मोगान शांती विस्तारू ह्या गांवांत ह्या विशयाचेर आमी घेतलो संदेश जिवितांत वेव्हारांत घालून जिवीत न्हवसोरूंक तूं आमकां आपयताय देखून आमचे तुका दिनवास. ह्या सगल्या उचारूंक नजो आशिल्ल्या उपकारा पासत काळजाचे खोलायेक थावन तुका आमी आर्गां दितां. प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगार बापा, वडे कुशाल खायन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडमंडळाच्या जल्माच्या समारंभात आमी वांटो घेतला. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसया. बाबयडानो, तुमकां सगल्यांक आजी जाल्ल्यांक आनी ह्या परबीन वांटो घेतल्यांक म्हज्या आनी ब्रदर मालकम हांच्या नांवान तशेंच आमच्यो गांवच्यो माद्री भयणी आसात हांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी खुशाल बरीत नातालांची परब आवडयता. विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस. आयची मेसाची मांडावळ केल्या त्या आमच्या तरणाट्यांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां मीस जाल्या उपरांत वेळ केक आनी कॉफी आसतली. केक आनी कॉफी आमकां भेटयल्या. नेवेल आनी लेवखाद्या वयलो वाडो तांकां आमचे खेरीत दिनवास. फुलांनी आल्तार नेटोवंक दर्याचेर फुलांचे वास आमकां भेटयतात. जेरोनिमो कॉन्सालो आनी ताचे कुटुंब तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. इगोज नेटोवंक आनी भायर भितर नातालाचो वाठार रचून हाडूंक सगलो वेळ दिवन बारी वावुरल्यात त्या आमच्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास. ह्या बऱ्या वावराक आनी इगोजेक आदार दिवंक आवय बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक उदार मनान धाडल्यात देखून तुमचे आमी आभार मानता. आमचे खोयर वांगड्यांक दोगनीक आनी सगलीं आमची खोयर मेंबर्स मधूर थाळ्यान आनी संगीतान सेवा धर्म तांणी
अर्थाबरीत केलो देखून तांकां आमचे दिनवास. PPC वांगडी आनी हेर समुदाय फुडारी जाणी समुदाय स्टार करून वेळार हाडून इगोजेन पावयली तांकां आमचे दिनवास. सदांच मोगान आनी उमेदीन वावर करपी आमच्या सागिस्तांव तसोच कूक आमचो नाजरेत तशेंच कोचेरीन वावर करपी पावलेन आनी गोरचो वावर करपी लुड्स हांकां आमचे खिरीत दिनवास. बाबायण्यांनो सगळें भाशेन वेवस्थीतपणी घडून येयलें आनी सगळें वेवस्थीतपणी घडून येवंक एकान एक तयारी जावं आनी ते बारीकसाणीन सगळें पळोवंक करूंक सगळो वाठार उमेदीचो जावंक बारीक चिंतून खूब वावर करूंक आमच्या ब्रदर मॅल्कमान जाय तो तोकोस घेतला. सगळें हे तुमकां दिसता ते भायर सेवादोर मातशें वांगडा उर तेच बरोबर हे सगळें वयलो वाठार नेटोवंक आमच्या दोनाल्या सांगाता जाय तो ताणें वावर केला. इज द मास्टर मायंड. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे प्रोग्राम फुडले हे फुडें आसतले 26 फाल्यां दिसाक वर्ल्ड वायज क्रिसमस प्रेजेंटेशन. हातूंत तुमी सगळीं एकवटान आनी एक मनान वांटेकार जातली म्हूण आमी आशा बाळगीत आहा. 5 वरांच्या आदीं सगल्यांनी हांगासर इगोजे लागीं हाजीर जावचें. 27 मे सकाळीं 7 वाजता आनी त्या दिसाक आमी वर्ल्ड वायज समुदाय डे पाळटा. सगळ्या समुदाय एक समुदाय सगळे वांगडी एकठांय जावन हो दीस समोर येता. 28 बाळकांचो दीस एक स्पेशल मास केरीत भाशेन भुरग्यां पासून सकाळीं 8 वाजता. पयलें पवित्र ओर आनी उपरांत मागीर मीस. 29 जाणट्या पासत केरीत मीस सकाळीं 9:30 वाजता. मागतलो आसलो तांचे लागीं गाडयो मोटर गाडयो आसात आनी जाणट्यांक तुमच्या घरांतल्या वाड्यांतल्या जाणट्यांक हाडून पावोवंक तुमी आदार करचो. जाणटे पिडीवंत आसात तांकां हे भेटेंत वांटो घेवंक संदी दिवची. सांजे 11 वरांचेर पवित्र वास सुरू जातले. ते उपरांत आमी नवे वर्साच्या मिसांत वांटो घेतल्या. 1 जानेवारीचे सकाळीं मीस 7 वाजता मिसाची मांडण करूंक SSVP समुदाय SSVP ग्रुप. बाबड्यानो आमचे नातालाची कुशालकाय सुरू जाल्या आनी हो समारंभ हांगा सोंपोना. मागतलो आसलो थोडोसो वेळ आमी मीस जाल्या उपरांत रावचे. म्हणजे परी आमकां हे हावजी आमी खेळटले तेच बरोबर तुमकां कॉफी आनी केक तुमकां वांटल्यात थोडो वेळ तुमी रावचे. हावजीक कितें स्पेशल प्रायजीस इनाम आसात. फ्री हावजी ती पयशे मोडची गरज ना. फ्री आमी हेडुया एक मनान एकवटान सांगात रावूंक करीत आमचो म्हणटच हो वेळ आमी एकवटान थोडो वेळ भायर उपरांत सारुया. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
शेवटाक आमी गायन करुया 8:17 शांत निशा